Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळयतोच ताचें आनी ताच्या सेवकांचें मन इस्रायल पोरजे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा करताली ते इस्रायल पोरजेक वचूंक दिवन आमी कितें केलें? म्हणटोच फारोवान आपलो रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बोऱ्यांतले बोरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकाचेर सरदार घाले. आनी सर्वेस्परान फारोआचें इजिप्ताच्या राजाचें काळीज निबोर केलें आनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो जैतिवंत जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुतां धुवांचे पाटीक लागलो. म्हणटोच इजिप्तकार म्हणजे फारोवाचे सगळे घोडे आनी रणगाडे, ताचे घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुतां धुवांचे पाटीक लागले. बाल झेफोना मुखार पी हायरोता लागीं दर्याशी तांणी पेणें केलें. थंय ती तांकां मेळ्ळी. फारो लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात तें तांणी पळयलें. इस्रायलाच्यो पूत धुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइजेसाक म्हणलें, ह्या अरण्यांत तुवें आमकां मरूंक हाडलें? इजिप्तांत आमकां फोण नासले? इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय? आमची वाट सोड. आमी इजिप्तकाराचीच सेवा करूंक सोदता अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या अरण्यांत मोरचे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइजेसान पोरजेक जबाब दिलो, भियो नाकात, घट रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पोर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनीक केन्नाच पळोवची नात. खूद सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतां धुवांक फुडली वाट धरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दर्यार तुजो हात पातळाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां धारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लस्करांचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्यांचे आनी घोडेकारांचे निसंठण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पोराचें किर्तन गायता. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. घोड्यांक आनी घोडेवाल्यांक ताणें दर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पोर म्हजें बळ ताचेंच किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली. तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणता. म्हज्या बापायचो देव तो, ताची व्हडवीक गायता.
जोबाब सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेवटिल्यो. ताच्या निवडलेल्या घोडेवाल्यांक तांबड्या दर्यान गिरासले. जोबाब सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. सागराच्या उदकांत ते नोपोयत जाले, फातरावरी सोमदिरांत बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपलें बोळ दाखोवन फांकी जाला. तुज्या उजव्या हातान सर्वेस्परा दुस्मानाचे केले कुडके. जोबाब सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जैत व्हरून तो मोहिमेन बोल्ला. उद्गार. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. धर्मशास्त्र्यां आनी फारिजेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हळें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संसोद ही. ती एक खुणा सोदता खंय. पूण जोनास प्रवाद्याच्या खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती त्यो माश्याच्या पोटांत आसलो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धोरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनेवेचो लोक जोडतेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस वर तो हांगा आसा एकलो. दोखिणीची राणी पृथ्वीचे शिमेर थावन सालो मावांचे शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडतेच्या दिसा हे संस्थी बराबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमोवा परस वर तो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ मोइजेसान पोरजेक जबाब दिलो, भियो नाकात, घोट रावात. सुटका ओबेसोर 14 ओळ 13. नियाळाक आधार. हालींच एक भुरगो 9व्या वर्गांत परिक्षेंत नापास जालो. तेन्ना ताची आवय आपल्या पुताक समजायताली, पुता, भियो नाका, धीर धर. आतां फुडल्या वर्साक बरे भाशेन शिकून तुज्यान पास जावंक येता. तशेंच एक यात्नीक कॅन्सर जाल्ले वस्तोरेक कसलीच घोटाय दिता आनी तिचो भावार्थ आनी भरमासो खुर्सार खेळायलोल्या जेजूचेर थिरायेन वाडोवंक मागता. तुज्या पवित्र रोगतान दैवीक काकलुतीन म्हजी पिडा पातकां धुवन काड धोनया. दिसपट्टी अशें म्हणूंक शिकयता. आयच्या सुटकेच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा, इस्रायल पोरजेचें दूख सर्वेस्पोर देव पळयता आनी मोइजेसाक सांगता, तुवें इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडूंक जाय. हांव तुमच्या सांगाताक आसतलों. मोइजेस सर्वेस्पोर देवाचें आयकून
इस्रायल पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडटा तेन्ना इजिप्तकारांची फौज तांच्या पाठीं लागता. इस्रायल पोरजां भियोन आपले दोळे वयर उबारतात आनी तीं मोइजेसाक म्हणटात, तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर कित्याक काडलीं? आमी मोरच्याक. तेन्ना मोइजेस तांकां धीर दिवन म्हणटा, भियो नाकात, घोट रावात. सर्वेस्पोर देव आमच्या सांगाता आसा. आमी जायते फावटी पातकांत पडून देवा सोरशिल्लीं पयस वेतावन तेन्ना भियोवचें न्हय. एक बरें कुमचार करून जेजू तुज्या पवित्र रोगतान आनी दैवीक काकलुतीन आमचें पातकी जिवीत धुवन काड अशें दिसपट्टी मागुया. सुर्गींच्या बापा, खुर्साचेर नदर मारून भियेनासतना घोट रावन वायटाचेर जैत व्हरूंक बरें करीत रावंक आमकां तुज्या बऱ्यापणानय भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.